साखळेच्या कारापूर तिस्क विठ्ठल मंच सांगाती मंचान मरड म्हापशेच्या राष्ट्रोळी वठार देवस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान धन्या देवचारा हे पुंडलिक नायकाचे भोव सुंदर नाटक प्रभावित रीतीन सादर केले। राष्ट्रोळी वठार देवस्थानान आपलो 15वो वर्धापन दीस विविध कार्यावळी सहित मनयलो। झकास 420 आणि धन्या देवचारा या 2 कोंकणी नाटकांचोय तातून आस्पाव आसलो। पळोया नितीन शिवराम नायकान बसयल्ल्या नाटकांतले काय देखावे। उदारी वाढल्या ना माझी ती बाटली आणलाय बरे सांस्कृतिक तात्या नवसाला काय का कृष्ण पहिली याच्या बारार बसून पियाचा होत्या बऱ्याचा आता घरा आणून पिवपाक लागलो आणि अशा घरा आणून डिलिव्हरी दिवपाक लागल्यावर पिवपाक किने झाला सांगले तू काय याच्या घरा आणून पिवपाचे परमिशन असा कोणाचे परमिशन सरकाराचे जाऊ येत रे सरकाराचे परमिशन असा माका दिसाना पुस्तक सगळं विद्या येता पण देवपाची विद्या मात्र येईना लागलो घळा घळा अशी कुष्टा डोळ्यातल्यान एक दूख काढली न्हय पण कुराड वचा फुटल्या पोटूच केल्ल्या बशी लागलो रडो यार इतल्यान जावचे कितें गडगडो असो आवाज रडो नका बाळकार रडो नका वयर बुडून पळयत जाल्यार कितें एक काळो कुळकुळीत मनीस त्याच्या मुखार उबो भीड दिता आणि दिता बसो रडो नका बाळकार रडो नका कितें घडला कोण मुंजा जिल्ह्या बेगिन्या कोण आहे तो माया मग भक्त आला पुस्तक पळण्याचं औषध आला आणि किती भक्ती मग किती किती हल्ला ते पळया ओ कोमो सगळ्या ओ धर तुका का बरो वा काय बरी नवी चाल कामा हल्ला पळया अशी इतलो कामी असतात कांदा उस्ती दायो सांगो तो पेड सोडून खंय वचना म्हाका भंय दिसता प्रेमात एक बरें न्हय कितें भंय दिसता म्हणटा ते पूण हांव ल्हान अशें न्हयले हय तूं ल्हान आसा तें खरें आनी तो असो धादूच उरतो अशें काचें तुका सांगला मरे एकदा कितें तूं मेला देवचे मामा पळय पळय म्हाका कितें आमच्या आमेया मेया खंय जामेया आमेया म्हणजे किती जाया वय काय बय उलयता तुम्ही हसता येता काय बय चलता वय सावधान ईशान काय बय उलट्या मार सही निशा बसून गोयता मग ह्यो मेळ कशो खरें तुजें ना हांव मनीस न्हय भूत न्हय आनी देवूय न्हय भूत आनी देव हांच्या मदलो हांव देवता अशें पळोवपाक गेल्यार हांव हांचे पयलें दैवत बायगिनी बोडगिनी आमचे दायजी आसा ते आतां देवपादाक पावपा कडेन आयल्या तुजो एक दीस चोच देव जातलो तुका हे पेड बांदला पेडा ही घुमटी बांदल्या ही
की तेचे दिवू येतले पळय तू माम आणि तुमका खबर आसा तुमगेल्या भक्तांनी ह्या पेड्यार कितें पळयला ते म्हाका खंय वाचपाक कळटा निम्म्या मातशें जळटना मामाक वाचून दाखय पळया हा तळेश्वर प्रसन्न म्हणजे कितें म्हणजे देवा तळेकाया वाव हब्बा म्हणजे तळ्यात गोवा 365 खातीर जवार बर्वे आणि निखिल जल्मी.